कन्नड़ में बात करो उड़तीनी ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಸವರಾಜನ कोण ऐका बिना स्पेशली बाबडो तो उदो येयल्लो खंय हांव ताका मेळोंक ना बाबडो साखळे वचून परत रिटर्न येयलो ताका म्हणटात फॅमिली वाट लागली पयसो ते पळय हें घेता गोजडी अरे देवा गॅरेज बंद आहाशी दिसता हांकां पळय आत कितें तरी गुटर गो करतात बसोन फ्युचर प्लॅनिंग चल्ल्या दोगांची ए कितें करतात रे तोडतात कितें तोडटा मोबायलाची कवरां तोडल्यात रे तोडली रे वाज येयलो उबो रावतो आमी जमनीर बसल्यात तबला खेळटा तबला हॅलो सो आता टायरोना कडेन पळय अंकिता येयल्लेले आसा कितें घेता गो ते पळय हें घेता गोजडी गोजडी फुला फुलांची हे बरें दिसता न्हू फुला फुलांची हे पळय खंयचे घेवया ये काय हे आमच्या बेडरूमाक वयता न्हू बरें दिसता पळोवपाक हे धोये न्हू रोखडे लोतले मातशे पासून बुरशे पांय येयले खाटीर बीन दिसता मात बरें हा अगो पळय हे गो हय बरें तर आतांच घेवया हे पळय हे कन्फर्म टिनिंग टिनिंग टायरॉन बाप आय सेलेक्टेड व्हिडिओ इंस्टार घालता घाल मस्ती कर गोवन शॉपिंग एट माय स्टॉल घाल खंयसरूय घाल रो व्हिडिओज पळयता रे ए टॉक टू मी इन इंग्लिश कन्नड़ में बात करो उड़तीनी ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಸವರಾಜನ कोण ऐका बिना कन्नड हा पळय ही फक्त म्हाकाच कळटा ती कन्नडी हांवें खूट केला ही रेडी ना ए इडितीने म्हणजे कितें खबर हा तुका धरतलो आणि उडतीनी उडितीने म्हणजे तुका धरतलो असो आणि उखलतलो आणि मारतीनी बसवराजांना गाज म्हाका कळ्ळें कितें ते आमचे इन्सिडेंट आम्ही करतात रेकॉर्ड केला बिहाइंड हे घालता बिहाइंड द सीन तुका वदो सोदूंक स्पेशली येयल्लो आता तो परत येयलो तू मेळोंक ना म्हणून तेका फेरे गेलो बाबा येता मरे चोर मरे मम्मी विचारला मम्मी विचारला येईना आला होता ते जाणटे इंग्लिश आवय बाबा इंग्लिश हे करू नका यो यो म्हणून पोस्ट करू विचारला म्हणून सांग मला मम्मीक सांग विचारला म्हणून ओके आता घरा डायरेक्ट लागी का पयस रावता साखळे साखळेसून येयला खंय तो सुसागात वच शाण्या बेश्टे हे नाका गाडी घेवन येयला मरे गाडी कडेन फकाणाक हेल्मेट रे आहा मरे आता तू परतो साखळेसून येयलो घरा वचोन ये मजा माय ते तुरू पडलो पायन
हो फ्रेंड डायरेक्ट हांगा स्पेशली बाबडो तो उदो येयल्लो खंय हांव ताका मेळोंक ना बाबडो साके वचून परत रिटर्न येयलो ताका म्हणटात फॅमिली. नायस टू मीट यू ब्रो. नांव कितें ध्रुव तेजें नांव ध्रुव. बरें हांव थंड जालें मरे सारको एसी The next day. माझे ओरिजिनल सीट न्हू पिजला सो आयलो सीट करपाक सीट कवर पळय स्टिचिंग चालू आहा सिटाची. हे सारखे माजरांनी खाल्ला पळयला माजरांनी सारखे हे केल्या पळय होल घातल्यात तेका नाक्षो मारून मारून. सो आतां ते काम करपाक येयला आयज चिंतल्यान गाडयेचें कितें पेंडींग आहा तें करया म्हणून पळय कट केले सगळे. करकरीत झालं पळय सारकें. पळय हे नवे घातले सीट सगळे माजरांनी फोडून उडयलेले आनी स्टिचींग बीन बरी गेल्या पळय तेणे सारकी. आनी हांवें हो ब्लू कलर सायडीक चूज केला कित्याक बायक म्हाजी ब्लू आहा न्हू म्हणून ब्लू आनी व्हायट कॉम्बिनेशन बरी आहा क्वॉलिटी हेजी. सो गायज आमी न्हू आतां येयल्या चावेक आनी आमकां खंयसरूच चाय गावना. आमी पळय भोंवता आमकां आयज खंयसरूच च्या गावना. वाज हयशी आतां मातशें फुडें या मरे मागीर तेच्या पेक्षा फुडें या आनी थंयसरूय बंद आसल्या पुरो मागीर आमी आनीक फुडें वयतली. ये मातशा बापायन घातला काय कितें पेट्रोल गाडी कितें ही गाय पळय अभी जर्सी गाय जर्सी गाय न्हू ती. 2 पायाची सोडली न्हू रे 2 पायाची गाय न्हू रे 4 पायांची. तेजेर काळे आनी धवे स्पॉट्स आसलेले. म्हाका जाल्यार थंडी हांगा ताळ्या कडेन खातुकली येता वाज. सो गायज म्हाका दिसता आयज आमकां चाय गावना पण अवीक याद येयली आपणाची गाडी धुवंक जाय म्हणून. त्या खातीर आमी आतां वयता वॉशिंग सेंटरार न्हू रे अवी. मागीर म्हाका 4 कप चाय जाय आनी 4 कप कॉफी कळ्ळें मरे. हलवो न्हू कॉफी. अरे देवा गॅरेज बंद आहा शी दिसता. संडे न्हू आयज संडे बंद. हय बंद. वाज मरे आयज आमकां कांयच गावना. तुजी गाडी धुवपाचेंय बंद आनी चावूय खंय गावना. वाज हयशीक त्याच्या व्हडलें टेन्शन दिलें गांवचेर म्हाका. कितें? तूं काय आतां रोगडूंक लायता ही गाडी धुवपाक राव. हांव ना रे बाबा धुवचें ना ना बाबा ना. अवी हांगासलें वातावरण कितलें थंड न्हू कूल सारकें अशें. हांगा म्हाका गरमी जाता. गरमी खंय म्हाका थंडी लागता. म्हाका दिसता हो भुतानचो हे कितें रोड भुतानचो रोड आसता थंय थंडाय लागता. फाटल्यानूच मोसुंडी आहा न्हू. हय हांवें अशें आयकलां की खंयसर भुताडग्यांचे अशे वायब्स आसता थंयसर मातशें थंडाय लागता म्हणून. खरें काय खोटें म्हाका खबर ना. खरें आसा जाल्यार प्लीज म्हाका सांगात त्या नाजाल्यार मागीर आमकां कळटलें. म्हणजे घाटाचेर खूब भुताडग्यो आसता तर चोल्ला घाटार कितें जालें. फायनली पळय आमकां चायेचें शॉप गावलेलें आसा आनी आमी आतां येयले चाय पिवपाक. चाय कॉफी अरमान चायवाला न्हू रे अवी. तुका सांगला म्हाका 4 ग्लास जाय म्हणून. आमी येयल्या च्या पिवपाक. हे पळय कसले पिया आतां च्या ते. सो गायज आमची न्हू चाय बी पिवन जाल्लेली आसा. आतां आनी एक चाय पिवपाक जाय त्या खातीर वयतली आमी आतां मनीशा कडेन.
तेजी तर चाय रेग्युलर तेणी तर आता केले आसतले. आता वाजल्या 5:30 न्हू. आता आनी एक चावेचो कप पिता मातशें बरें दिसता. कित्याक हांगा हालीं आमी लेट येताली न्हू ओल्ड गोवाक संडे आनी काल जाल्यार खूबच दव आसलेलो त्या खातीर थंडी सारकी छातयेन भरल्या. चल या मरे. हे पळय सूर मारून उडयल्या कोणी पळय. हे पळय पळयला हे पळय. मिरेकल जाल्लो खबर आहा न्हू तुमकां. वयर शॉर्ट जाल्ले ते फॅन शॉर्ट जालो आनी तेच्या वांगडा बोर्डूय शॉर्ट जालो. सो आतां पळय हाडला तेका आमी नेवो घालपाक. स्पेशल हो म्हणे इलेक्ट्रिशियन. आमी आनी कोणाक सांगिना. हे पळय बरो आहा तो न्हू. एक्स्ट्रा सॉकेट्स आहा पळय 2. बेस्ट आहा. वर्साचो आसतलो तो 40 वर्साचो बोट हा न्हू. 40 आसना 40च रे. इतलो आसना. केन्नाच चेंज करूंक ना 25 बीन आसतो 30-40. कितना साल का होगा रे उपेंद्र भैया. ये कुछ बोल नहीं सकते गारंटी का ना. बीच में कभी चेंज भी हुआ रह सकता है. हा वाट लागली पळय सगळी. काढले नेवे घालता बोर्ड आता. आयज अंकितान कितें केला ते पळय पुलाव आनी परत एकदां छोले केला. मज्जा सारकी. म्हाका न्हू खूब लायक छोले बीन. सो आतां हांव बेगीनचे बेगीन पुलाव खाता. फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा. आयचो व्हिडिओ तुमी आमचो पयलो आसतलो न्हू. थँक्यू सो मच. तुमचो खूब सारको खूब 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 मोग येयलेलो आसा. आनी ऑल बिकॉज ऑफ यू. तेंचो घे म्हणून सामान तेंचे जे आसा पळय ते खोपलेले आसा. परत एकदां तुमकां सांगता म्हाज्या भरोश्यार तेंच्यांनी न्हू इतलो स्टॉक घेतलेलो आसा. तुमी इतलो सपोर्ट करून न्हू तेंचो माल खोपयलेलो आसा. थँक्यू वन्स अगेन. आनी अशेंच तुमी फुडें सरा आनी मॅक्झिमम प्रमाणात तेंचो माल घेया न्हू. सारकें मोगी म्हणटा व्लॉगिंग पर्पसाक वचनाका. व्लॉगिंग पर्पस म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां. व्हिडिओची बायट घेवंक म्हणून वचप आनी हेल्प करप तशें न्हू. हेल्प करता न्हू जेन्युअन हेल्प करा न्हू गो सारकें. आनी खूब म्हाजे यूट्यूब फॅमिली आसा पळय तेंच्यांनी घे म्हणून हेल्प केलेलो आसा. आय एम फिलींग रियली प्राऊड. थँक्यू सो मच ईच अँड एवरीबडी. खूब मॅसेजी येता कॉल्स येता की तो कलर तुमचो आवडलो 2 काडून दवर जावं 1 काडून दवर. जानेवारीन येता जावं फेब्रुवारीन येता जावं मार्चान येता 1 दवर काडून. आमी तशें कांय दवरूं शकना. वी आर सो सॉरी. कित्याक तेंचो तो बिझनस तो एक वचत तेंची ती एक बेडशीट इकीत जाल्यार तेंकां बाबड्यांक 500 रुपया गावतले जावं 200 रुपया गावतले. 200 रुपया तेंकां सगळ्यान व्हडले ते. सो प्लीज वी कांट डू सच प्रॉमिसीस न्हू. तुमी ह्या फुडें घेयात इन अ मॅक्झिमम प्रमाणात घेयात. जाता तितलें आमकांच बरें दिसतलें न्हू. सारकें न्हू. आनी आयज गेल्लेली आमी वॉशिंग सेंटरार बायक धुवपाक. पळय जाल्यार वॉशिंग सेंटर बंद. उगडासूच ना आयतार म्हणून. आमचे सदीत संडे मंडे सगळे आयतारूच आमचे. ना आमी स्कुलाक वचना. सो आमकां तें खबरूय आसा हांगा. सो आयतार थंय पावले काय मागीर स्ट्रायक येयलो. अरे आयतार वॉशिंग सेंटर बंद न्हू. तें एक प्रॉब्लम जालें. आयज हांवें गाडयेची सीट बीट केल्या करकरीत सारकी फूल पावर. परत खूब मॅसेजी येता. ही फाटल्यान आसा ती केन्ना अनवील करता केन्ना दाखयता तुमी कितें केलां कितें ना पळय तें. ही बायक जी आसा पळय ती 100% रेडी जाल्लेली आसा. पूण सद्या मूड ना भायर वचून ती व्हिडिओ करपाची. बिकॉज यू नो म्हाजो फर्स्ट प्रायोरिटी आहा तेंची सामान खपलेलें टायरोनाचे विओनाचे. आनी म्हाजे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां हांव मॅसेज दिवंक सोदता ही की कोण कोण म्हाका आनी टायरोनाक बायक घेवन मोटो व्लॉगिंग करतना पळोवंक सोदता ते कॉमेंट सेक्शनान घाला. हांव आनी टायरोन खूद म्हाज्या बायकीर रायडाक वयपाचें आसा. सो तुमी कॉमेंट करून सांगात तुमी केन्ना इंटरेस्टेड आहात न्हू. सो आमी सून ही व्हिडिओ तुमच्या मुखार घेवन येतली. पण कॉमेंट सेक्शन स्पॅम करूंक जाय. 1 बायक रायड विथ टायरोन म्हणून परत एकदा आयका 1 बायक रायड विथ टायरोन अशें म्हणून कॉमेंट आसूंक जाय. सो आमी मोटो ब्लॉगिंग करपाचें चिंतला व्हेरी सून. सो भरपूर प्रमाणात तुमचो सपोर्ट जाय न्हू.
आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट वस्त हांव तुमकां शेअर करूंक सोदतां. जे म्हाजे गोंयकार भाव, म्हाजे क्रिस्तांव, म्हाजे हिंदू, म्हाजे मुस्लीम, कसलेय तरेचे लोक आसा जे हांगा आमची व्हिडिओज पळयतात, हे तांकां हांव एक मॅसेज दिवंक सोदतां. सेंट फ्रांसीस झेवियर्स हेका तुमी मेळपाक वयता, हेचे तुमी ब्लेसिंग्स घेवंक वयता. ट्राय युअर लेवल बेस्ट. स्लीवलेस टी शर्टां, शॉर्ट ड्रेस, 3/4 पॅन्ट, ही जी हांवें घातल्या ती 3/4 पॅन्ट, चस्मा or etc. all these things, please do not wear and go. तुम्ही देवाक मेळोंक वयता. रिस्पेक्ट दिवपाक शिका. तुम्ही देवाक पांयां पडोंक वयता, तुम्ही तेजे ब्लेसिंग्स घेवंक वयता. सो एक डिसन्सी मेंटेन दवरा, ही तुमकां हांव मॅसेज दिवपाक सोदतां. ओके, माझे जितले भाव आहा, माझे भयण आसा, ही व्हिडिओज पळयता न्हू, प्लीज परत एकदा तुमकां सांगता, बरें न्हेसोन वचा, डिसेंट. सेंट फ्रांसीस झेवियर हो न्हू एक रिस्पेक्टेड, एक पिसफूल एरिया, ती थंय पिसफूल प्लेसीर तुमी पांयां पडोंक वयता न्हू, ब्लेसिंग्स घेवंक वयता. ते स्लीवलेस, परत एकदा सांगता, ड्रेस, स्लीवलेस टी शर्ट्स, शॉर्ट स्कर्टी, जावं हे पांय धोपरां दिसता तसले हे शॉर्ट पॅन्टी, हे थंयसर घालूं नाका. इवन आमच्या कोंकण्यांच्या टेम्पलान this is really not allowed. This is really not good. हे बरें न्हू. डिसेन्सी मेंटेन दवरा. बरें फॉर्मल घालून वचा. फॉर्मल ना, जीन्स पॅन्ट चेड्यांनी घाला, शर्ट घाला, वचा, बरो वचा. चेडवांनी पासून बरो ड्रेस घाला. स्लीवलेस थंय उपकाराना. परत तुमकां सांगता. आनी हांव परत ही व्हिडिओ परत करचो ना. प्रिपेर युअर सेल्फ. तूं घरा कडल्यान वयता, तूं बरो ड्रेसअप जा आनी थंय वच. तूं थंय फॅशन शो करपाक वचना, ऑर तूं तुजे गर्लफ्रेंडांक बायलेक थंय फॅशन शो करपाक व्हराना. थंय एक पिसफूल एरिया ती. थंयसर मातशें रिस्पेक्टान वयपाचें, रिस्पेक्टान घरा येवपाचें. फॅशन जाय तितली करा. आमकांय लायक शॉर्ट कपडे एक्सेट्रा घालपाक, बट ते चर्ची कडेन बरें दिसना. फॉर एग्जाम्पल थंय जे तुमचे जे सेंट फ्रांसीस झेवियर आसा, थंय वचोन आनी तें करप, इट इज नॉट अलाउड. तशेंच न्हू, म्हाका एके बायलेन अशें म्हटलें की आमचे क्रिस्तांव कोंकणाच्या टेम्पलांनी वचनात म्हणून. अशें म्हाका म्हटलें कोणी. हांव नांव बीन घेयना, बट ते बायलेक तुमकां ते बायलेक ही मॅसेज दिवंक सोदतां हांव. आमचे जे गोंयकार भाव आसा क्रिस्तांव, आमच्यो ज्यो गोंयकार भयणी आसा क्रिस्तांव, तांकां न्हू टेम्पलान वयपाक खूब आवडटा. तांकां न्हू गणेश चतुर्थीक वयपाक खूब आवडटा. आमच्या घरांतलो कोंकणी धर्माचो न्हू रोस, पुरयो ह्यो खावपाक खूब आवडटा. खूब म्हणजे खूब. हांवें केन्नाच अशें आयकोंक ना. खंयच्याच म्हाज्या फॅन फॉलोविंगान म्हाका म्हटलां की वी डोंट गो इन टेम्पल. केन्नाच म्हाका कोणी म्हणूंक ना. पण हे एक बायल असली, नांव बीन घेयना, तिणी म्हाका फुडसून अशी रावन सांगला की आमी कोंकण्यांच्या हितून वचनात म्हणून. वायट काय सांगूंक ना, वायट कितें म्हणूंक ना, बट ते हो जो पॉयंट आसा पळय तो म्हाका खंय तरी आवडोंक ना. परत एकदां सांगता, म्हाजे जे फ्रेंड्स आसा क्रिस्तांव, तुमकां एक दीस न्हू हांव चवथी कडेन एक व्हिडिओ घालता. म्हाजो एक खुदचो एक फ्रेंड आसा क्रिस्तांव, घुमट आरती वाजयता. घुमट आरती वाजयता. येस, ऑफकोर्स. म्हाजे घे म्हणून फ्रेंड्स आसा, तांकां समळ वाजोवपाक आवडटा, घुमट आरती वाजोवंक आवडटा. हे जे भाव आसात ते पिशे न्हू. हांव जो आसा तो पिसो न्हू. आमी जे आसात ते पिशे न्हू. असले नाकाल्ले केन्नाच कोणाक सांगू नाका. हे बरें दिसना. दिस इज नॉट गुड. सारकें? हय. वी आर फॅमिली. देर इज एक संवसारान कसलोच एक सेपरेट धर्म आसना. एकूच रक्ताचे आमी. कोणाचे येल्लो येता रगत, पर्पल येता ना, सेम येता. वी आर गोवन्स, वी आर इंडियन्स, यू कॅन से दीस. बट
तें आमी मान्य करिना, जे ते म्हाका कोणी म्हटलें तें मान्य करिना. सारकें? हय. वी लव इच अदर, वी शूड लव इच अदर फॉर एवर. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हाका खूद चर्चीन वयपाक आवडटा, दर्गान वचपाक आवडटा. म्हाज्या सारखे कितलेच तुम्ही भाव भयण आसात तांकां टेम्पल आवडटा. ही पयली बायल जिणे म्हाका म्हटलें की आमी क्रिस्तांव लोक खंय टेम्पलांनी वचना बाबा, वी डोंट गो. ओके, सो ही मॅसेज ती तर ही व्हिडिओ पळयता न्हू, थंयसर ते बायल जेन्ना म्हाका सांगताली न्हू, थंय खूब लोक असले, कोंकणे लोक असले, क्रिस्तांव लोक असले. सो ते आयकलेले, कोणाक वायट दिसलेले म्हणून हांवें न्हू तो पॉयंट इग्नोर केलो थंयसर. बट म्हाका खरेंच वायट दिसलेले. सो ही मॅसेज हांव तिका दिवंक सोदता. तूं तर म्हाजी ही व्हिडिओ पळयताच जाल्यार. आनी हांव तुका सांगूंक सोदता, गॉड ब्लेस यू म्हणून न्हू. हय. अशेंच सांगून हांव ही व्हिडिओ हांगासरूच एंड करता. दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल, लायक, शेअर, सबस्क्राईब, कॉमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओज कशी असता पळय ती. मेळटा तुमकां एक ब्युटिफूल व्हिडिओन. बाय बाय आनी मोग आसूं सदीस न्हू. हय. टाटा. बाय बाय.